मेडिकल असोसिएशन फोंडा सेंटरान एक स्टार्ट केला दिलासा पॅलिएटिव्ह केअर फॉर सिनियर सिटीजन विच इज द बेस्ट. हांव म्हणलें तुम्ही खरें म्हणल्यार ऑफकोर्स गव्हर्नमेंटान तो ताणी हेल्प घेतला पण हांव म्हणलें ताका तुम्ही गव्हर्नमेंटाचें काम हे तुम्ही स्वता पुढाकार घेवन केलें. एक ताणी दिलासा म्हणून केला आनी एक सायडीन विसावा म्हणून which is basically it takes care of palliative care of the senior citizens which is good. आयच्या हातूंत ताची गरज आसा म्हणजे अशी विसावा किंवा दिलासा खूब कडेन जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. तातूंतल्यान खुबशे प्रश्न सुटपाक शकतले. तरी पूण हांव तुमचे कडेन मागता की तुमचें लायफ बरें करप. हे जशें हांवें सांगलें की सरकाराचे प्रयत्न आसतले. हांव तुमचे बरोबर सदां आसतलो. कितें डिफिकल्टी आसल्यार तुमी म्हजे कडेन येवच्यो. पयलीं हांव फक्त आमदार आशिल्लो आतां देवाचे कृपेन हांव मंत्री जालो सो म्हाका एसर्ट करपाक मेळटा. आज पयलीं म्हाका एसर्ट करपाक मेळटा सो आय कॅन एसर्ट कितें प्रॉब्लेम जाता वील ट्राय टू रिजॉल्व. पूण एक गजाल सारकें की सिनियर सिटिजन्साचें लायफ बरें वतलें हें पळोवपाचें काम बरें सरकाराचें आसता आनी तें सरकार करतलो अशें हांव तुमकां ग्वाही दितां. कितें प्रॉब्लेम आसल्यार तुमी घेवन येवचो आनी तुमचे बरोबर सदांच आसतलो इतलें सांगता. वर्सावळीची ही कार्यावळ आणि वर्सावळीच्या ह्या कार्यावळीक हांव सदांच हाजीर आसा म्हणजे आसता. राजकारणी जे आसता ते सगळ्यांक एक आपले केन्ना केन्ना मोरॅलिटीन पळयतात दुसरे भशेन आपले कॅल्क्युलेशनान पळयतात. कॅल्क्युलेशनान जर पळोवंक गेले जाल्यार सिनियर सिटीजन म्हणल्यार गोंयांत 11.5% वोटर. सो 11.5% वोटरांचो म्हळ्यार नेग्लिजन्स तांचेर जावंक जायना, नजरअंदाज तांचेर जावंक जायना. हे सगळ्यांनी पळोवंक जाय. सरकारान आसा तांणी बी आनी आमचे असले जे सरकारान फुडें येवंक सोदता तांणी बी. आनी आज सरकार खंय पावला चड करून ह्या 11.5% वोटरांचे कुयदाद घेवपाक ताजेर दोळो दवरप आनी ताजेर जर सरकार चुकता जाल्यार ते पॉयंट आवट करप हें आमचें कर्तव्य जाता. असेंब्लीच्या सेशनांनी हांवें खुबदां काडिल्लें आहा की एक सिंगल इशू आसता म्हणटलो पेन्शनां जी सिनियर सिटीजनांक पेन्शनां येवंक जाय. ही पेन्शनां टायमली पावनात हें आतां तुमच्या प्रेसिडेंटांनी सांगिल्लें आहा. आनी ही कित्याक पावनात हाजे पयलीं जेन्ना आमी सरकारान आशिल्ले तेन्ना अशें फायनान्स डिपार्टमेंटाचो कायदो आशिल्लो की 1st to 5th खंयची बिलां क्लियर करनासतना पयलीं ही प्रायोरिटी म्हणून दवरप. आज अशें जाता की आमच्या मनात खूब लोक येतात की इतले म्हयन्याचे आमकां आयले ना कित्याक सिनियर सिटीजनांक ब्लड प्रेशराच्यो नाजाल्यार डायबिटीजाच्यो गुळयो जाय पडटात आनी त्यो म्हयन्याक पयले 5 दिसांनी तरी त्यो पावंकूच जाय आसता. सो हें म्हळ्यार कंपल्सरी करपाक जाय. आनी एक सरकार आनी एक समाज ह्या 11.5% लोकांक कसो पळयता बेसिकली अ मिरर टू द सोसायटी. समाज जर एक प्रोग्रेसिव्ह आसा, समाज जर बरो आसा, समाज जर कॉम्पॅशनेट आसा जाल्यार ज्या समाजाचेर फावंडेशन घालां हे सिनियर सिटीजन कम्युनिटीक बरे भशेन तांची कुयदाद घेवप. ते जेन्ना मातशे एज तांची वाडल्या तेन्ना तांची बरे भशेन कुयदाद घेवप म्हणल्यार एक प्रोग्रेसिव्ह सोसायटी.